पावसा पयलीं सगळ्या पंचायतींनी धोकादायक झाडां कातरची जाल्यार कसली अडचण वाद असल्यार उपजिल्हाधिकाऱ्याक अर्ज करून प्रक्रिया पुराय करची अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। उपरांत धोकादायक झाडां पडून कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय हाची जतनाय घेवची अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। स्पेशली एलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द मान्सून प्रिपेरेशन्स आमी एमर्जन्सी फंड्स जे आसा पळय हे मान्सून प्रिपेर्डनेस म्हणून त्यांच्या कडेन दिता। CCP कडेन 1 लाख रुपया, बी म्युनिसिपालिटी यांच्या कडेन 50,000 रुपया आणि पंचायती कडेन 25,000 रुपया हो प्रिपेर्डनेसा खातीर। इवन दो डिजास्टर मॅनेजमेंटान तांकां आमी सेपरेटली परत फंड दिता। आतां असलेली रस्त्यार ही झाडां पडोंक पावल्या आसतली, आमच्या फायर सर्विसीसची आमी क्रेन दिता, ती क्रेन घेवन सगळे सरपंच पंच आसा पळय आनी आमदार हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवची। रस्त्यार किंवा खंयच्याय घराचेर जर झाड पडपाचें रिस्की आसा जाल्यार आमचो कलेक्टर डायरेक्टली ऑर्डर दिता, कारण पडल्या उपरांत मागीर पश्चाताप करण्यात काय अर्थ नासता। म्हणून ते झाड कट करपा खातीर आमी पयशेय बी आमचो कलेक्टरा कडेन, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, म्युनिसिपालिटी कडेन आनी पंचायती कडेन, म्हणजे आमी जशें म्हटलें 50,000 75,000 सेपरेट फंड डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आसता, जेणे करून ते पयलींच झाड मारचें किंवा रस्त्यार आसलेली झाडां मारची, लायटीर खंयची पडटा आसत जाल्यार ती झाडां मारची। हेज्या खातीरय बी आमी ही सगळी तयारी करता। पंचायतीन आपलें झाड रिस्क आसा म्हणून डेप्युटी कलेक्टराक कळोवचें, डेप्युटी कलेक्टर रिस्क जर ते रिस्क तांकां दिसता जाल्यार तेंच्यांनीच कट करून घेवचें आनी कळोवचें सुद्दां गरज ना। ओके, फक्त इन्फॉर्म करचें डेप्युटी कलेक्टर ती ऑर्डर पास करतलो। डिस्प्यूट आसलेल्या जर दोगांच्या घरांच्या मदीं डिस्प्यूट आसा जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराक कळोवचें, डेप्युटी कलेक्टर वील पास द ऑर्डर, तो येवन इन्स्पेक्ट करतलो आनी पळयतलो। झाडाची रिस्की ना ती सुद्दां कट जावपाचे चान्सेस आसा ना, ते करूंक दिवचे ना। ती कशी सामकें रिस्क आहा जे लोकांचें झाड पडून कोणी फाल्यां सकाळीं एक्सपायर जावंक शकता आसत जाल्यार ते डेप्युटी कलेक्टर वील पास द ऑर्डर।